टेक्नॉलॉजीच्या युगात आज वेबसाईट असणं ही अत्यंत गरजेची. आता इतले दीस प्रयत्न करून ताणी ही वेबसाईट म्हणजे जीएलान तांकां हेल्प केलो आनी ही वेबसाईट चालू जाली. हांव पयलीं तुमचें अभिनंदन करता, एक बरें काम केलें. पण ही वेबसाईट करून हांव फक्त वेबसाईटच आसा ताचेर हांव समाधानी ना. म्हज्या मतान तुमी एक म्हयने भितर युअर वेबसाईट शुड बी फंक्शनल एंड ऑल सर्विसीस शुड बी पुट ऑन द वेबसाईट. हाजे खातीर कितें तुमकां डिस्कस करपा जाय, पणजे कोणा कडेन मिटींग घेवपा जाय, आयटीचो हेल्प जाय, जीएलाचो हेल्प जाय, म्हाका सांग. ते फूल हेल्प करपा जाय. पूण एक म्हयने भितर आमी सगळ्यो थोड्यो थोड्यो ज्यो सर्विसीस आसात, कोणाक समज कितें जाय ते वेबसायटीचेर वचूनच ताका मेळपाक जाय. ते तुमी कशें करपाचें करात, जाल्यार तो वेबसायट थोडो यूज जातो. नाजाल्यार आमी फक्त आमची वेबसायट जाली अशें म्हणून समाधानी आसपाक जायना. वेबसायट इज द फर्स्ट स्टेप, बट वेबसायट हॅज टू बी व्हायब्रंट वेबसायट, सामकी क्लियर वेबसायट. ताचो फायदो सामान्य मनशाक जावपाक जाय. आज आतां ह्या पर्सनान डिक्लेअर केलें की व्हॉट्सएप नंबर इज अ गुड थिंग. हांव खरेंच तुमकां फरके दिता, कारण त्या नंबराचेर कोणेय फोटो काडून धाडपा जाता, कोणेय मेसेज घालपा जाता, एंड विदिन 24 hours म्युनिसिपालिटी शुड टेक एक्शन. अशें जावपा जाय. 24 वरां भितर एक्शन जावपा जाय. नाजाल्यार देन दे शुड कॉल एंड से दैट बाबा आपणे फोटो घालो, आपणे मेसेज घाल्ली, काय एक्शन जालें. दॅट इज द रियल कन्सेप्ट बरो आहा. म्हाका अजूनय कळना, 2.5 वर्सां जालीं ह्याचो चेअरपर्सन. बूट नगरपालिकेचेर क्रिटिसिजम करतात. आमी कितलेशेच बरें करपाचे प्रयत्न करतात, पूण क्रिटिसिजम हे आसताच. आनीक हांव सदांच अशें चिंतत आयलां की जे एक जाग्यार बरें आसता ते फाटल्यान वायटी आसता अशें म्हणून हांव आमी काम करीत सहकार्य सगळे आमचे कावन्सिलाचे सहकार्य सदांच मेळत आसता. तातूंतल्यानच जो एक दृश्टिकोन आयलो की वेबसायट म्युनिसिपालिटी तयार करची, की तातूंतल्यान खुबशे 1 ते 2 ते 3 पावटी मारपाक पडल्यो की मनीस ऑटोमॅटीक, आनी ह्या गरमेच्यान मनशाची तकलेक ऑटोमॅटीक गरमी वाडटा आनी आमची म्युनिसिपालिटी क्रिटिसायज करपाक लागता. आपले 4 पावटी मारले मरे, आपल्याला ट्रान्सफरच जालो ना मरे. आनी त्या दृश्टिकोनान सगळे खबर येता की एमई, एई आनी जेई सगळे मेळटकीर आमी एक वेबसायट तयार करची. मडगांव नगरपालिकेचे वेबसायट आनी त्या दृश्टिकोनाचेर आमी रिसर्च करपाक सगळें करपाक तयार केलें.